केंद्रीय बंदर आणि उदका येरादारी राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक फुडली 2024ची लोकसभा वेंचणूक लढयतले। कांय खासदारांक भलायकेच्या कारणां वयल्यान तिकेट मेळची ना अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। कितलींशींच वर्सां श्रीपाद नाईक उत्तर गोंयचे लोकसभा खासदार म्हूण वेंचून येतात। मजगतीं श्रीपाद नाईक वेंचणूक लढोवचो ना अशा तरेच्यो खबरी राजकीय मळार चलताल्यो। मात आतां श्रीपाद नाईकूच भाजपाचे उत्तर गोंयचे लोकसभा तिकेटीचे दावेदार आसात हे सुत्रांकडल्यान स्पश्ट जाता। ह्या आदी श्रीपाद नाईक हांकां केंद्रीय शिपिंग मंत्री, संरक्षण राज्य मंत्री अशी मंत्रीपदां आशिल्ली। श्रीपाद नाईक हांचो पूत सिद्धेश श्रीपाद नाईक हो हालींच उत्तर गोंय जिल्लो परिशदेचो अध्यक्ष जाला। आतां श्रीपाद नाईक हांचे वेंचणुके विशींचे दुबावूय सोंपल्या।